या एवकरिस्ताच्या जेजूसाकी संपूर्ण आमचे वरते भाग जावन आसा आणि ही रीत सभा शतमान जावन ती चलूनच आसा आणि आयच्या दिसा आम्ही फिरगस फेस्ता खातीर तयारी करची आवडत्या दिसा आमकां एक भाग मेळ्ळा आसा आम्ही सर्व पवित्रपणी आणि गंभीर या साक्रामेंताचो पवित्रपण आणि गंभीरता समजून घेऊन या विधीत आम्ही भक्तीपणी भाग घेऊया. हे देवा बाबा तुझे इच्छा सरपडन तुका नमन करता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता थोडो वेळ आम्ही मौन राहूया. योगेश सुद्धा सुरू आम्ही खुशावार आम्ही जर परगडतरान मान करता हे जावन आमचे वरते भाग आमच्या देवाक आम्ही सांगता घेवन परगडतरान मान करता. देखून हो दीस ही वेळ घडी खूब पवित्र जावन आसा. देखून पात्रोन मेसेन माय आमच्या आवय तिका मान करून आम्ही आचरण करच्या संदर्भात जी तयारी जावन आज योगेश खुश आम्ही काढत असतना त्या सिटीची मदत आम्ही मागया. आज विशेष तराने ताका परगट तरान आम्ही मान करत असतना तो योगेश जेजू आमची फिरगस कुटाम आमची कुटुंबा पवित्र करून दी आणि क्रिस्ती मौल्याने भरलेली बरो समुदाय बांधून हाडूंक आमकां शुभेच्छा आदार जावं दी म्हणून आम्ही मागया. प्रार्थुया. सर पुत्र आमच्या मोगळा बाबा आम्ही तुका दिन वाजता वरतो दीस तू आमकां फोव केल्या खातीर एक फिरगस कुटाम जावन आमी सकाळी लाडा वडा हांगासर सगळ्यात जमल्या आमकां शुभेच्छाक तुवें आदार दिलाय राखलाय आनी सांबाळलाय. येवकरिस्ता बोवारी आमची जिवीत बांदून हाडून तुवें आमकां आदार दिलाय त्या तुज्या वर्त देण्या खातीर तुका आमी दिन वाजतना आज आमी आचरणाचो संभ्रम तुका परगडतरान मान करची रीत तूं पवित्र कर. आमकां शुभेच्छा तूं राख आनी सांबाळ. तुजो आशिर्वाद निरंतरी आमच्या कुटुंबान आमच्या फिरगस कुटुंबान तूं घाल आनी आमकां क्रिस्ती समुदायांत गोवा पुर्वेची जिवीत जिवोवंक आदार दी. Sacramento.
परगटचे आमची जीवी संतोषाचे स्वाधीन साक्रामेंटा स्वाधीन साक्रामेंटा. येवकरिस्तंतल्या जेजूक आमी परगट तरान मान करून ह्या देव तेंपलांत हांगासर दिमयांनी आसाव आनी आमकांच ह्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचो नामान आमी भेटोवया. आमच्या देवाक आमच्या सांगाता घेवन आमी आयल्या. देव आमच्या सांगाता आसा. आमचो सोडवंदार आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमच्या जिविताच्या हर एका घडयांनी हर एका वेळार तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. हो जावन आसा सोबीत मिस्तेर येवकरिस्तसो. येवकरिस्तंतो जेजू सदांकाल आमच्या सांगाता आसा. जेजूनच आमकां हें बसयलां, हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. आनी निजावणी जेजू ह्या येवकरिस्ता मुखांतर हर एका दीस हर एक घडये आमच्या बराबर आसा. आनी तसो जेजू घेवन आमी सांगाता चल्ल्या. सांगाता आमी गायन केलें, सांगाता आमी मागणें केलें. तसो जेजूक घेवन आमी परगट तरान मान केलो. आमी मात्र न्ही, आमी वाटेर समकतना हजारो लोकांनी आमकां पळयलें. आमकां न्ही पगार आमच्या सांगाता आसच्या जेजूक. हो जावन आसा विशेष मान आज आमी जेजू करचो. ह्या येवकरिस्ताच्या पुरशा मारिफात जेजू न्ही फकत आमच्या सांगाता ह्या संवसारांतल्या हर एका मनशा सांगाता तो आसा म्हणून आमी परगट तरान मान केलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, वो थोडो वेळ जेजूक आमी आराधन करया. येवकरिस्ताच्या जेजूक आमी स्तुती करया. आमची मान आमी भेटोवया. तसो आदार तसो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी मागून घेवया. ताका आमी बसया. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, आयचो दीस एक विशेष पवित्र आनी आमच्या जिवितांत आमच्या अस्तित्वाक क्रिस्ती जिविताच्या अस्तित्वांत अति प्रमुख दीस. हो दीस जेजूक आमी परगट तरान मान करचो. आज जेजू घेवन आमी सांगत येत आसतना खंडी जावन आमकां लज भोगोवना. आमकां कसलीच खावजेनी आमकां भोगोवना. कसलेच बेंबेरांत आमकां भोगोवना. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता घेवन येवचो आमचो देव, आमचो जेजू, आमचो सोडवंदार. ह्या येवकरिस्तांत नीज जावन तो आजार आसा म्हणल्यार बोवापुरबायच्या त्या भक्तीन आनी भावार्थान बरोवन ह्या जेजूक सांगाता घेवन आमी आयल्या. देखून हांव चिंता, कोणाकच लज भोगोवंक ना, कोणाकच खावचेनी म्हणली भोगोवना, कोणाकच भे म्हणलें ह्या वेळार आमकां खंडीत जावन भोगोवना. कित्याक आमी जेजू सांगाता आसा म्हणून बोवापुरबायची मनोभाव आनी तसली सकत आमच्या संगत आसली. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सांगता जेजूक परगट तरान मान करतना पवित्र सभा आज तेका रायांचें फेस्ती आचरण करता. ते एक राय उदेंतीचे ते राय वेगवेगळ्या गांवांनी ते आयिल्ले जेजूक पळोवचे खातीर. आनी केन्ना जेजू तांकां मेळ्ळो त्या वेळार तांणी नामान भेटयलो आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवन दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी ते गेले आनी जेजूक तांणी परगट तरान मान केलो. देखून आयचें हें फेस्ती आसा, आमी जेजूक परगट तरान मान करचें. जेजू न्ही फकत आमच्या खातीर, मनशा कुळाच्या हर एकल्याच्या लोकां खातीर तो आसा म्हणलें उक्त्यान आज हें फेस्त आमकां उलो दिता. तर ह्या संदर्भार आमच्या पात्रोन मायेक मान करूंक आमी सांगता जमता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमी मौन रावया. ह्या जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांचो आमी उडास करया. ताका आमी खळसंत नर्गां दिवया. करिस्तान तुका परगट तरान मान करूंक आदार दिल्ल्या खातीर हे फिरगस कुटाम जावन सांगत येवंक तुजो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी तूं आमकां सदांच राखताय आनी सांबाळताय. देखून आमकां तुवें बरी कुटुंबां दिल्याय. देखून आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक तूं राखताय आनी सांबाळताय. देखून
आमकां हर एकल्या बरी भलायकीतून दिताय देखून आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करताय देखून आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनांक बरो फुडार तूं लाभयताय देखून आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक सदांच तांची जबाबदारी बऱ्या तरेन पाळूंक आदार दिताय देखून आमच्या कुटुंबांत असलेल्या पिडेस्त भाव भयणीक तांची पिडा शिडा सुसून उरूंक आदार दिताय देखून आमकां आमच्या संगात तूं आसाय देखून आमचे मागणे तूं आयकताय देखून हांव आरमारीक आमचे पात्रोण जावन तुवें दिलाय देखून पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी तूं आमकां भरताय देनू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं आमकां भरताय देखून मोगाच्या भुरग्यांनी भाव भयणीनो जायत्यांनी सबार आशिर्वादां कृपेची देणी जेजून आमकां दिल्यात देखून ह्या वेळार सर्व आमची मागणी आमच्या अर्गां सांगाता घालून ताका अर्गां दिता आसतना एका गिता मुखांतर ताका आमी आराधन करया. अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव होगळाप दिता हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजा हांव संतोष पावता हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजा हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजा. आमी आमकांच समर्पण दिवया ह्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार आमकां भोगूं दी. जेजू जावन आसा आमची सकत जेजू जावन आसा आमची बुन्याद जेजूस जावन आसा आमचें जिवीत जेजू जावन आसा आमकां ताणें सदांच राखचे तसलो एक आधार आमच्या हर एका मेटांनी आमच्या पावलांनी आमकां आदार दिवचो आमचो सोडवंदार जेजू विणे आमी कितेंच करूंक साध्य ना. ताच्या आदारा विणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां जायना. आमच्या जिवितांत कसली योजना वावर आमी करता जाल्यार जेजूच्या नांवान केल्या शिवाय ती पंथा पावनात. जेजू आमच्या सांगाता आसा तो आमकां जाय आमच्या सांगाता तो आमकां आदार दिता आनी सदांच तो आमकां जाय असली भोगणां आमची जावं दी. जेजू विणे हांव कितेंच न्हय म्हणल्यार आमकां भोगता आसतना जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद आमच्या काळजा मनांत देंवून येता. आमच्या कुटुंबांत असो आशिर्वाद मेळटा. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तो आशिर्वाद दिता. आमच्या विरगस कुटुंबाकी सदांच तो राखता आनी सांबाळटा. तर मोगाच्या भाव भयणी ह्या वेळार ह्या पवित्र वेळार जेजू असो आशिर्वाद दिवंक तयार जाला आसता तसो आशिर्वाद घेवंक आमचे काळजा मनां आमी तयार करया. काळजा मनां आमची नितळ करया. आमी अस्कत म्हणलें वळखून घेवया. आमचे सगळे पातकी सैंब आमी जेजूक मान करच्यांत जेजूक आराधन करच्यांत आमचे क्रिस्ती माऊले आमच्या कुटुंबात जिवच्यान चलवल्या सबार फावटी आमी सुकोन पडल्या. आमची जबाबदारी करूंक आमी सुकोन पडल्या. आमी वडिलां जावन भुरगीं जावन आनी धार्मीक मुखेली जावन आमची जबाबदारी वावर करूंक आमी सुकोन पडल्या. त्या देखून ताचें बक्षाणें मागया. जेजूची बक्षाणें आमी मागता आसतना ताची कृपा आमकां देंवून येता तसो आशिर्वाद आमकां मेळटा. त्या देखून आमी समर्पण दिवया आमचे सगळे कुटुंब. मोगाच्या भाव भयणी ह्या वेळार आमी उडास करया आमच्या कुटुंबाचो. आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका सांद्यांचो आमी उडास करया. हर एका सांद्यांची नांवां आमच्या मतीक येवं दी. आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं युवजनां वडिलां प्रायवंतां आनी परगांवांत असले आमचे भाव भयणी हर एकल्याची नांवां आमच्या मतीक काडया. आमच्या कुटुंब जेजूच्या पांयां आमी समर्पण दिवया. तसो आशिर्वाद देंवून येवं दी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांचेर. मोगळा जेजू तुजो आशिर्वाद घाल हांगा आसलेल्या हर एकल्याचेर आमच्या सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत तूं राख आनी सांबाळय. आमी आमच्या कुटुंबांनी आशिल्लें आमी मागलें तूं आमकां फावो कर. ह्या विरगतींतल्या हर एकल्या भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद दी. तांणी जाणवायेन बऱ्या मौल्यांनी वाडोवंक बरें शिकाप जोडूंक
बरो फुडार तांकां लाभय. ह्या पिरगजेन असल्या सर्व युवा जाणांक तुज्या कुरपेंत तूं बर, तांची सर आशा तूं सुफळ कर, तांकां तूं बरो फुडार लाभय. बऱ्या माऊल्याचें जीवन तांकां दी. तांणी मागली सर मागणी तांकां फावो कर. मोगळा जेजू ह्या फिरगस कुटुंबांतल्या हर एका वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एक आवय बापायचेर तांचो जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक तांकां तुवें कुरपेन बर. बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां आदार दी. ह्या पिरगजेंतल्या हर एकल्या पिडेस्त आनी उतर प्रायाच्या भाव भयणीचेर जो आशिर्वाद घाल. तांचेर तुजो हात दवर, तांकां कुरपेन बर. तांची पिडा शिडा सुसून व्हरूंक आदार दी. तांच्या पिडेन ते तांकां सुटका लाभय. ह्या फिरगसच्या फिरगस विगाराचेर जो आशिर्वाद घाल. ताचो वावर करून ताका कुरपा दी. तुज्या मिसा वावरान ताका राख आनी सांबाळ. बरी भलायकी दी. आनी ताचे सांगाता वावर करतल्या हर एकल्या ह्या जागांचेर दियेकोन बापाचेर आनी ह्या फिरगजेंतल्या हर एका मुखेल्यांचेर संघ संस्थेचेर तुजी आशिर्वाद घाल. हर एकल्या तूं कुरपेन बर. आनी हांगासर हजर आसल्या विशेष तरान तुजो आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं लाभय. तुजी येताणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाके आमेन. Ora sacramenta sasanaman koruya urvela rupa bodha yuriti adaya salvorvecha Askalpisha Mavatache Vordivya Sushimapa Tashin Sputa Ulasani Sutiza Abhimai Sasa Eka saळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचे सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा का आमची Kaisa monali zambawa Aye kotan zamya somya Tuje monti Tuje tamposhi zamboram Paraklitan pergatiya Tuji divi Kaisa monali zambawa Aye kotan zamya somya Tuje monti Tamposhi zamboro Parakita Pergertela Tuji devi Tuve amka visla Isvono na poira Devi jivan bola Bhavata de kotala Kaisa Bhava Tage
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. मोगाच्यानो एक फिरगस कुटुंबा भाशेन आज आमी सांगाता ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्या. आमची पात्रोन मिर्सीन माये मुखान फाटल्या वर्सांनी देवान आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर दया दाखयल्या आनी आशिर्वादा वतल्यात. ह्या सर आशिर्वादा खातीर धन्य देवाक अर्गां दिवन हे बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरल्या. आज पवित्र सभा जेजूच्या आपरघटनेचे फेस्त संभ्रमता. उदेंतीच्या नेकेत्रान ज्योतिशा बाळकसरशी व्हरून पाहिले आनी अशे जेजूचे दर्शन तांकां फावो जाले. ह्या वर्त्या परबेच्या दिसा आमी एक फिरगस कुटाम जावन कोंपरीचो आयतार संभ्रमता आनी आयची देवस्तुती आमकां युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमचो ख्रिस्ती समुदाय बांदून हाडया म्हणलो संदेश दिता. देवान आमकां दिल्या स देण्या पैकी वर्ते जावन आसा युकरिस्ताचे देणे. पातकाच्या कणकान बुडोवन आशिल्ल्या मनशाची सोडवण करचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. जेजून खुर्सार आपणाकच आमचे पासून समर्पण पास्कांच्या बलयेची शेळी तो जालो. जेजू खुर्सार आपले बलिदान करचे फुडें आपल्या सिसा सांगाता पास्कांचे जेवण तो जेवलो आनी ते जेवण ताच्या उगडासा करच्याक आमकां आपोवणे दिले. जे बलिदान जेजून कालवारी पर्वतार भेटयले तेंच बलिदान हर एका मिसाच्या बलिदानान परत परत जाता. पवित्र युकरिस्ता मुखान जेजू आपणाचेच मांस आनी रगत आमकां दिता. जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेविल्ले वरवीं बापाक लागशिल्ली जाता मात न्हय आमच्या पेल्या सवे भाव बांदवपणान जियोंक आदार जाता. वो आयतार भाव बांदवपणाचो आयतार जावन आमी संभ्रमता. युकरिस्ताचो संभ्रम चलोवन जेजूक आमचे ते घेवन ताच्या जिवन बरयली आमी सर ताच्या मोगाक साक्ष जावन आसा. आज त्याच जिवन जेजूक युकरिस्ता रुपान आमच्या ह्या परिसरान हर धर्माच्या भावा भयणी समकर परगट मान आमी केला आनी आमच्या भावार्थाक आमी साक्ष दिल्या. तर मोगाच्यानो ह्या वर्त्या दिसा आमी त्याच सुमेची कृपा मागया. आमचे ते आसचो तो एकवट आनी माया मोग सोडो. तशेंच भाव बांदवपणाचो जिणेद्वारे जेजूचे खरे साक्षी आमी जावया. विविध धर्माचो लोक वस्ती करच्या ह्या आमच्या समाजांत आनी आमच्या राष्ट्रांत हर एका धर्माच्यांनी एकामेकाक गौरव दिवन संतोषान जियोंक जाय आसली कृपा ह्या पवित्र मिसा वेळी मागून घेवया. हे मिसाचें बलिदान फिरगस कुटुंबाच्या त्या सावा खातीर आमी भेटयता. हर एका कुटुंबाच्या सांद्या बसत कुटुंबाच्या त्या सावा खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आमी आयकले प्रस्तावण आनी तांचो आजचो तो संदेश आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जेजूची कृपा आनी मजत मागया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता. मोडान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत मागीर हांव सदांच सांवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सत्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढता आमची कापूत तू बापाच्या उजा कोसा आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या सरगर संगतीर आता आम्ही मागया सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा आयच्या दिसा तुवें एकानेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुज्या महिमेवंत मुखामळू रूप पळेवण निरंतरी आनंद बघूंक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा उठ परजळीचा तुजो उजवाड आयला सेरेस्पराची महिमा तुजेर पजळटा पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्राचेर खाडो तरी तुजेर सेरेस्परा वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्र तुजेर उजवाडाशी येतात आणि राय तुज्या उदेची परजळ तुझे दोळे उबार आणि तुझे भोवती दिश लाय सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुझे पूत आनी तुझे दूर तुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात हे पळोवन तूं परजळी जातली तुझे काळीज उडटले आनी रूंद जातले कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली खरी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी एफेसाची तारून करी भांगार आनी धुंपू हाडून शेबातावन सगळी येतली आनी सेरेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार Servis podrá
तुझे पर्चे नीतीन सांभाळू दुबल्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सलोन वरू तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सर्वराष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं संद्रे मोसासर शांती शेकान शेक बाळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युप्राटीस न्हंयतावन प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवोत चलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सर्वराष्ट्रा तासीन गावाचे धनी दर्या करावळीचे रजां सुंखाण येतले शेबानी सेवा गावांचे राई काणिको हाडून येतले वै सर राजा ताचे मुखार सर पडतले सर जनांगा ताची सेवा करतले तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सर्वराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सर्वराष्ट्रा सांग पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमच्या हिता पसत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आशीत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातुरलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवन दमदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगाडलां होच तो गूट सुवार्ते मारिफा जुदे मासवें हेर जातीची देवाच्या दायजांची सांवार इस्तारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजुतें देवान दिल्ल्या बसावण्यांनी ती वांटेली देवाचें उतार हें Servespora JJ, Alleluia. Servespora JJ, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servespora JJ, Alleluia. उदेव आयलेले नेकेत देखले आमी यात्रेगान देखून आयल्या आमी संतोसा करून ताका नमस्कार Servespora JJ, Alleluia. Servespora JJ, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servespora JJ, Alleluia. Servespor तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शारान जल्मलो तोवळ हेरोद राजवट चलयतालो
जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंत येतावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जो देवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगलो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल आतिलान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीत. रायाचें उतर आयकून ते भायर गेले. तेदो उदेतना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले आनी ते शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव सडसून पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपले दिरव्यांची शिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदेसाची तांणी पाटी वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवांक ते पाटी गेले. देवाचे उतर हे वागली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यान आनी भाव भयणीनो, लांब पुरशांव मी काडला सकाळी पुरो जाला कोणाने गे. पूण आज पुरशांव लांब जाल्यार ह्या मिसाचें बलिदान इल्लें लांब जाल्यार आमकां विशेश तरान एक नवी उर्बा, नवी सकत आनी एक नवें साव आज खंडी जावनी अनुभव करूंक मेळटा. कित्याक हर एका आयतारा आमी सकाळी मिसा घेता, मागीर पाटी वेता. पूण आज तशें न्हय. पुरशावार आमी आयल्या येवकारिस्ताचो पुरशांव, ताच्या उपरांत आशिर्वाद आमी घेतलो आनी आतां पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी वांटेली जाल्या एक फिरगस कुटाम जावन एकवट भाव बांदवपण, माया मोग आनी आमची कुटुंबां देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं जावंक जाय म्हूण आशेवन आनी ते परगट करूंक आमी सकाळी सांगाता जमल्या. देखून हो आयतार विशेष आयतार जावन आसा. आमकां समेस्ता सांगाता हाडचो, सांगाता रावोंक प्रेरण दिवचो. आमचो एकवट कसलो आनी कसो आसजे आनी आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ती मावल्या आसजे म्हणलें आमकां समजणी दिवचो भो आपुरबायचो आयतार. देखून हो मोठो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या ह्या नियाळाक आमकां दिलो संदेश आसा, येवकारिस्ता भोवारी आमचो क्रिस्ती समुदाय आमी बांदून हाडया म्हणून. समुदाय म्हणटाना आमकां कितें उडास येता? समुदाय एक आसल्यार समुदाय जाता गे, जायना न्ही गे. एक मांडो आसल्यार समुदाय जायना. ते एक 4-5 मांडे दिसाचे आनी ते इल्लेशे आवाज आसाचे, कांय तरी इल्ली चर्चा चलचे, कांय तरी इल्लेशे निर्धार घेचे, कांय तरी बरें काम, बरें वावर करूंक थंय जावन प्रेरण मेळचे. त्या देखून थंयसर समुदाय म्हळ्यार एक थोडो लोक, थोडो जोमो जायचे. त्या देखून ताका आमी समुदाय म्हणटा. एकले आसल्यार समुदाय जायना. आमकां एकल्याक जियोवंक जायना, या एकलो आसल्यार समुदाय म्हणूंक आमकां जायना. समुदाय म्हळ्यार एक 4 जण, 4 कुटुंबां, या एक संघ संस्थो, हें सगळें सांगता येता आसतना तो समुदाय जाता. आनी हर एका समुदायाचो एक उद्देश आसता, कित्या खातीर आमी सांगता मेळचें गे म्हणून. मस्त NGOs आसात, संघ संस्थे आसात आनी राजकीय पार्टी आसात, हेर ग्रूप आसात. आमकां कळीत आसा आमच्या देशांत सभार आनी सभार आसात आनी ते सांगता मेळटात, समुदाय जावन सांगता मेळटात आनी तांचो ध्येय, तांचो वावर ते चलतात. पूण क्रिस्ती समुदाय म्हणटना आमकां कित्याक एका तराचे
प्रेरण आसा क्रिस्ती समुदाय. हर एक समुदायांत एक मुखेली म्हणलो आसता. पूण आज क्रिस्ती समुदाय म्हणटा आसतना आमचो मुखेली कोण गे म्हणलें सवाल. आमच्या समुदायांत आमी मुखेली जायना. क्रिस्ती समुदायांत हांव मुखेली जायना. क्रिस्ती समुदायांत एक याजक मुखेली जायना. क्रिस्ती समुदायांत धार्मीक मुखेली जायना. हे क्रिस्ती समुदायांत कुटुंबाचो वडील एक मुखेली जायना. पूण आमचो मुखेली कोण? आनी आमकां आसा एक मुखेली, तो जावन आसा जेजू. त्या देखूनच आमी म्हणचे क्रिस्ती समुदाय तो एकवट आसो, तो माया मोग आसो, थंयसर सेवा आसा, थंयसर मोग आसा, थंयसर बोगसाणें आसा, थंयसर एकामेका सळावळेन संबंदांत जियोंक साध्य आसा. आनी हो समुदाय 2000 वर्सां आदीं आरंभ जाल्लो आनीकय मुखारून गेला, आनीकय मुखारून वेतलो, पवी सभेन तो उरतलो. कित्याक आमचो मुखेली आसा तो जेजू क्रिस्त. आमचो मुखेली आसता तो येवकरिस्तांत पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तोच जावन आमच्या काळजा मोणांत आमच्या कुटुंबांत येवचो जेजू. त्या देखून हो क्रिस्ती समुदाय हेर समुदायाची एक वेगळो आसा. हेर समुदायाक तापाव आसात. हेर समुदायाकी, हेर जम्याकी आनी आमच्या जम्याक, आमच्या समुदायाक वेगळा थंयसर व्यत्यास आसा. कित्याक आमचो मुखेली जेजू आसा. ताच्या उपरांत आमी फिरगस याजक, फिरगस कुटुंबाचो वडील आनी आमच्या कुटुंबांनी आमी वडील आसा. खंयसर आमी सांगता मेळटा थंयसर एक वडील आसा. पूण आमकां हर एकले आसूं श्रेश्ठ वडील आमचो एकच एक लिडर तो जावन आसा जेजू. आनी त्या जेजूक, येवकरिस्तांतल्या जेजूक आज आमी मान करता. आनी त्या बोवारी, त्या जेजूच्या बोवारी, त्या येवकरिस्तीक जेजूच्या बोवारी क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक आज परत एक फावटी उडास करूंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. आदले फावटी एका प्रोग्रामाक हांव गेल्लो, ते तुळुनाड संघा म्हणून. आनी ह्या तुळुनाड संघा 25 वर्सां आनी संभयतात ह्या संघांत. आनी ह्या तुळुनाड संघांत आमच्या गांवांत हांव आनी एक पाद्र्याब 3 वर्सां डिग्री करतना सांदे जावन आसले. त्या देखून ह्या संभ्रमाक आमकां चीफ गेस्ट जावन आपयले. आमी 2 पाद्र्याब आहले, ताच्या उपरांत पॉलिटिकल लिडर्स आहले 2 जण, हेर लिडर्स थंयसर आसले. आनी हांव लोबार्थ आसले हांव स्टेजीर. आनी थंयसर निमाणे अध्यक्षान भाशण केलें एका पॉलिटिशियन. तो म्हणालो क्रिस्ती समुदायांत तांच्या कुटुंबांत पळोवन तुमी शिकाचें म्हणालो. आनी ताणें उदाहरण दिलें. ताणें प्रायवंतांची आनी आश्रांत आसच्या प्रायवंतां अनाथ आश्रमांत थंयसर आसात, वडिलां थंयसर कश्ट जातात, कुटुंबांनी तांकां जागो ना, ह्या विशयान तो उलयतालो. आनी आखरेक म्हणालो आले पाद्र्या पळया आज हांगासर आसात आनी तांच्या क्रिस्तांव कुटुंबाक पळोवन तुमी शिकचें. हर एका हिंदू आनी मुस्लीम तांचें अशेंच नांव काडून ताणें सांगलें. आनी आमी क्रिस्तांव समुदायाक, क्रिस्तांव कुटुंबाक पळोवन आमी शिकचें, देख आनी घेचें. कित्याक ती तांचे समुदाय आसा, त्या समुदायांत ती मौल्य आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तो म्हणालो हांव जाल्यार ल्हान तावन व्हड पर्यंत जालां जाल्यार तसलीं क्रिस्तांव कुटुंबां पळोवन आज ह्या वाटेक ह्या दिशेन हांव पावलां म्हणून. ताणें मोगान सांगलें या कितें सांगलें म्हाका कळीत ना, पूण बरोल्ल्या त्या लोकां मदें तसलो एक संदेश ताणें दिला जाल्यार मोगाच्या भोवपिनीनो असलो समुदाय आमचो आसा. असलो समुदाय आमचो आसा. हेरांक देख दिवचे तसलो समुदाय आमचो आसा. असली कुटुंबां आमची आसात. आनी ह्या कुटुंबाक जेजू क्रिस्त एक श्रेश्ठ वडील जावन आमकां मेळ्ळा. आमी हर एकली ह्या संवसारांत जल्मतना आमकां कळीत आसा की आमी खंडीत जावनी एक दीस ह्या संवसारांत हांव पाटी वचोंक आसा म्हणून. आमी खंयसर जल्मता, कशें जल्मता आनी कशें आमकां आमचें जिवीत काबार जाता म्हणलें आमकां कोणाकय कळीत ना. पूण ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या पैकी आनी जियोवच्या पैकी एकल्याक मात्र कळीत आसलें तो कसो जल्मता, कित्याक जल्मता आनी कसो मरता आनी कितें तसो वावर म्हणून. आनी तो जावन आसलो जेजू. तो जावन आसलो जेजू. त्या देखून जेजून तो येवकरिस्त करता आसतना येवकरिस्त आसा हे बोवापुरबायचो मिस्तेर. आमच्या अनुभवांत सबार बऱ्यो गजाली आमी पळयता, सोबीत संगती.
कसल्यो सोबीत संगती जावंक पुरो. आमी एक पयशिल्या गांव पयले फावटी फ्लायटार येताना न्हय गे मस्त एक सोबीत गजाल पयले फावटी येवचें बरो एक्सपिरियन्स. आनी आमच्या मस्त वर्सां उपरांत आमच्या फ्रेंड्सांक खंय एअरपोर्टान गी बस स्टँडान गी या खंयच्या प्रोग्रामान आमकां मेळटाना कितली दादोसकाय आमची क्लासमेट्स पयलींची. ह्या आमच्या कुटुंबांनी एक भोव अपुरबाय समारंभ जाताना एक पिकनीक आमी केल्ले जावंक पुरो जागो पळयलो जावंक पुरो आनी हे बरे सोबीत अणभव आमच्या मतींत आसा जावंक पुरो. सैरीक जाल्लो वेळ दीस न्हय गे सैरीक असो दीस या काजार असो दीस जल्माच्यो फेस्त हे सगळे हे बऱ्यो गजाली सोबीत गजाली आमच्या जिवितांत सदांच उरतात. पूण जेजूच्या जिवितांत एक सोबीत गजाल घडली ताच्या मरणांती एक सोबीत गजाल घडली आनी त्या मरणांती सोबीत गजाल घडची जेजूच्या जिवितांत मात्र खंय म्हणी मरणांती एक सोबीत गजाल घडची आसा. मरण म्हणटा आसतना दूख येता पूण जेजूच्या जिवितांत ताच्या मरणांती एक सोबीत गजाल निरंतरी उरची गजाल भोव अपुरबायची गजाल घडली जाल्यार ती जावन आसा येवकरिस्त. तो जावन आसा येवकरिस्त. कित्याक त्या येवकरिस्तान जेजू सदांच आसा निरंतरी आसा ताकाच मोडून ताणें आमकां दिलां जाल्यार ताच्या मरणांती तो आमच्या सांगाता उडासांत उरला जाल्यार ती सोबीत गजाल आसा येवकरिस्त. आनी त्या येवकरिस्ता बोवारी आमचो समुदाय आसा. त्या येवकरिस्ता बोवारी आमचो समुदाय आसा आनी तसलें जिवीत जियोंक आज आमकां आपोवणें आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत आमकां येवकरिस्त सांगाता रावोंक आनी सांगाता जियोंक शिकयता. सांगाता रावोंक आनी सांगाता जियोंक. आमी ल्हान आसतना आमच्या कुटुंबांत कितलीं जाणां भुरगीं आहलीं न्हय गे. आतां एक भुरगें चुकल्यार 2 3 गे 1.5 पूण आदल्या काळार आमच्या कुटुंबांनी 10 जाणां 12 जाणां 15 जाणां भुरगीं न्हय गे. मागीर एका पिरगेचें नांव आसलो ती 16 जाणां भुरगीं एका जोड्याक हाचे चड आसात कोण कळीत ना. पूण भोव अपुरबायची गजाल आहली त्या वेळार सांगाता जियोवचें सांगाता रावचें सांगाता मागणें करचें तो अणभवूच वेगळो. एक ल्हानसो एक लाडू दिल्यार आतांच्या भुरग्यांक समजना लाडू दिल्यार तो 10 जाणांक वांटो कोण दिवचें आहलें. म्हाका चड जाय म्हळ्यार मेळनातलें 2 मार मेळटाले शिवाय लाडू असो कुटको मेळनातलो. कित्याक थोंड दमकां इजे आहलें एकच लाडू इतलीं जाणां भुरगीं. आनी त्या देखून आमकां वांटून घेवचो स्पिरीट आयला आज वांटून घेवचो. कित्याक आमच्या वडिलांत आमी पळयलां वांटून घेवचें एडजस्ट करचें. पूण आतांच्या भुरग्याक ल्हानशे भुरग्याक एक लाडू दी आनी इसारा तो दिना हांव दिना म्हणटा न्हय गे ताची सूख न्ही. पूण कितें म्हळ्यार थंयसर वांटून घेवंक दुसरीं भुरगीं नात. ताणें कोणा लागीं वांटून घेवचो लाडू तो एक तर टीव्हीक दिजे एक तर मोबायलाक दिजे नाजाल्यार आनी खंयच्याक दिजे. त्या देखून तें जायना. तें आमच्या आधुनीक कुटुंबां अशीं जाल्यांत. आदीं मस्त जाणां भुरगीं आसलीं मस्तूक सादें आसलें एकामेकां आमी उलयताले हांव तोंड पळोवन. आतां आमी तोंड पळोवन कोणा लागीं उलयता एक तर टीव्ही लागीं उलयता मोबायलार उलयता. आमचें संभाशण वस्तू लागीं जालां मनशां लागीं ना. आदल्या काळार आमी पळयताले हांव फेस टू फेस. आतां फेसबूक न्हय गे फेसबुकार 1000 फ्रेंड्स आसात कोण म्हण आमकां तोंडी पळोवना कोण विशय करतना पूण आमकां फ्रेंड्स आसात. पूण आतां आदल्या काळार फेस टू फेस तो संबंद आसलो. पूण आतां आमी पळया फेस्ताक वयचें विश करचें तें पुरो बंद जालां. 12 राती पयलीं एक मॅसेज धाडल्या पुरो बर्थडेक न्हय गे आमचें काम जालें मूख जालें. आसा सायबा जीव आसा म्हणून एक हॅपी बर्थडे म्हण धाडटात हांव आसा म्हणून दाखोव. पूण वी आर ऑल कनेक्टेड म्हणटात आज संवसारांत. वी आर ऑल कनेक्टेड बट नॉट रिलेटेड. आमकां कनेक्शन आसा पूण संबंद ना. ती आमची परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत. वी आर ऑल कनेक्टेड कनेक्टिंग इंडिया मोबायल न्हय गे ताची बॅटरी काडल्यार कनेक्शन ना खंयचेंच ना. खंयच्या हजारांचे लाखांचे मोबायल जावं दी बॅटरी ना जाल्यार नेटवर्क ना जाल्यार खंयच्याकी प्रयोजन ना. आमी तशेंच आतांची परिस्थिती आमी कनेक्शन आसा थंय बॅटरी ना चार्ज ना कितेंच ना. कित्याक आमी आमचे बिजी जाल्या म्हणून असल्या परिस्थितींत मोगाच्या भाव भयणीनो आज येवकरिस्तलो जेजू आमकां जागोवणी दिता. आमी सांगाता रावल्या शिवाय सांगाता आसल्या शिवाय आमची कुटुंबां बाळगूंक कश्ट आसात. आमच्या कुटुंबांनी हो समुदाय हो मौल्यां शिकोवंक भुरग्यांक आमकां कश्ट आसात. ही वर्ती जबाबदारी आज आमी हर एकल्यानी समजोवंक जाय. आनी आमकां येवकरिस्तलो जेजूत प्रेरण ही मौल्यां जर आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत आमी वांटता जाल्यार आमची कुटुंबां सांगाता उरतलीं सांगाता रावतलीं. सांगाता मागणें करता आसतना वांटून घेता आसतना हो स्पिरीट उरतलो ना जाल्यार बारीक कश्ट आसात. थोडी परिस्थिती तुमी पळयल्यार
वयल्या रुमांनी धुवो पूत रावतात जेवणाक मोबायलार आपयतात फोन करून अळे रे जेवण रे ये रे म्हणून सगळं बापाय सगळा वयर मोबायलार आपोवचें फोन कर तसली परिस्थिती आयल्यार मस्त कश्ट आसा त्या देखून आज आमकां एक उडास करूं हांव जेजू आमकां उडास करता सांगाता रावल्या शिवाय सांगाता उरल्या शिवाय आमची मौल्या आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना वांटून घेतल्या शिवाय जायना त्या देखून येवकर जेजू आमकां प्रेरण आज आमची कुटुंब करूंक प्रयत्न करया एकवटान रावूंक माया मोगान जियोवंक आमी प्रयत्न करया येवकरिस्त आमच्या मोगाच्या जिविताक संबंदाच्या जिविताक आपोवणी दिता आतांची कुटुंबां ल्हान जाल्यांत संबंद मोठे जाल्यात ग्लोबलायझेशन म्हणटा हांव सगळी संवसारांत ल्हानशी हळ्ळी जाल्या अमेरिका आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक आमी मुखार पळोवंक शकता तो अमेरिका आसा म्हणून बघना न्हय गे आमी सिंगापूर आसल्या आमच्या मनशा लागीं आमी मुखार पळोवंक शकता आमकां सिंगापूर आसा म्हणून बघना तो कुंदापूर आसा म्हणून तूं बघता न्हय गे इतली मोठे जालां आमचें जिवीत आमचें ल्हान जालें आमची हळ्ळी पूण आमचे संबंद जिवे करूंक आमी प्रयत्न करया येवकरिस्त तो जेजू आज आमकां असले संबंद जिवे करूंक प्रेरण दिता असली सगत आमकां दिता आनी ही जावन आसात मौल्या मोगाच्या भाऊ भयणीं मौल्या म्हणटाना आमी व्हडलें चिंतचें नाका क्रिस्ती समुदायाची मौल्या म्हणटाना व्हडलें चिंतचें नाका सांगाता रावचें सांगाता उलोवचें सांगाचें मागणें करचें वो संबंद दवरचें ही जावन आसात मौल्या हे जियेले मात्र आमची कुटुंबां भाग्यवंत वाटेच्या कुटुंबांत जिवंक साध्य जाता थंयसर म्हळ्यार येवकरिस्ताचो जेजू उंडो आनी वायन आमकां दिता कित्याक उंडो जावन आसा ते सबार कण एक जावन उंडो जाला ते दडावन कश्ट काडून एक उंडो जाला ताचे सांगता मस्त गोवाचे कण आसात ते सांगत आयल्यार मात आमकां उंडो मेळ्ळा नाजाल्यार उंडो जायना वायन थंयसर जायचें जाल्यार दाकांचोय ती दाखो सांगत येवन कुसोवन थंयसर वायन जाला सांगत आयल्यार मात्र आनी तो जावन आसा साक्रिफीस आनी मोग थंयसर आसा समर्पण थंयसर आसा त्या देखून उंडो आनी वायन जेजून ते ताचेंच मांस आनी रगत जावचें घेतलें जिवीत दिवचे खातीर सांगता रावचे खातीर त्या देखून ते आमकां प्रेरण आमच्या कुटुंबान देखून आज उडास आमी करया आमच्या कुटुंबान सांगता रावूंक सांगता जियोवंक आमी प्रयत्न करया येवकरिस्त क्रिस्ती भावार्थाची बुनियाद म्हणून वळखून घेवया आनी असल्या बुनियादीन आमचो क्रिस्ती समुदाय आमची फिरगत समुदाय बांदून हाडूं आनी माणे मोगाच्या भाव भयणीनो हे येवकरिस्त जेजू आमचे उंडो आनी वायन घेवन ते याजा कितें म्हणटा ही म्हजी कूड हे म्हजें रगत म्हणटा आज आमी एकामेका म्हणूंक जाय हांव जावन आसा तुजे खातीर ही म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता वडीलांनी भुरग्यांनी वडिलांक ह्या जागान फिरगतीच्या लोकांनी ह्या जागा खातीर फिरगचे खातीर म्हणूंक जाय ही म्हजी कूड हे म्हजें जिवीत हांव तुका भेटोवन दिता हे म्हजी कूड हे म्हजें रगत जेजून म्हणले बरी आज आमी म्हणूंक जाय आनी त्या दाडा मात्र आमी येवकरिस्त जियेता नाजाल्यार येवकरिस्त जियोंक जायना येवकरिस्त खंयी आसा वयर पर्वतार आमी हांगा आसल्यार कितेंच जायना संबंद आसल्यार मात्र ही म्हजी कूड आनी रगत जेजून म्हणलें ताकाच दिवन आज आमी एकामेका म्हणटा जाल्यार हे म्हजें जिवीत हे म्हजें रगत हो म्हजो वेळ हांव सॅक्रिफायस करता तुजे खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर वडिलां घोव आनी बायलां सांगता मेळटा जाल्यार म्हणटा जाल्यार आवय बापय भाव भयणी सांगता हें उतर उलयता जाल्यार येवकरिस्त आमी जियेता आनी अशें जियोवंक आमी प्रयत्न करया आनी असले येवकरिस्ताच्या बोवारी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करया येवकरिस्त अशें उलोवंक गेल्यार मस्त आसा पूण येवकरिस्त जियेल्यार मात्र कळटा आमी येवकरिस्त जियोवचो आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या वैयक्तीक जिवितांत हो जेजू आमकां प्रेरण जावं दी आनी भोव आपोरबायचो क्रिस्ती समुदाय आमच्या कुटुंबांत फिरगजेन आनी खंयसर आमी आसा तो परगट करूंक उरोवंक जियोवंक आमकां प्रेरण जावं दी म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया आमेन सांगता आमी म्हणया सतमंता देवाक सर पदवीदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्त तो पवित्र आत्म्यावरी सुमवलो हांव मुखार मरयता जल्मलो पांच केला ताका आनी सुसले तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेले मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जाला सर्गार सोडलो सर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला तेंता शिवायनी मेल्यान झट्टी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पत्काचें बक्षाने कुडीचें जिवान पोन सस्तेचें जिवीत आमेन ओशा भाव भयणी भुरग्यांनो सबार गरजो आनी तेसांवां घेवन आमी हांगासर आसा तर ह्या वेळार येवकरिस्ताच्या जेजू लागीं आमी मागया आनी मोरये मायाची ससाई आमच्या जिवितांत आतां आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा मागता आमी आमच्या कातोलीक पवित्र सभे पासत तुवें स्थापलेल्या ह्या पवित्र सभेचेर तुजी दराळ आशिर्वादा घाल
तिच्या हर एक संध्यांनी एवकोरिस्ता थंय खरो विश्वास दवर एवकोरिस्तांतल्या जेजू खरेपणी साक्ष दिवंक जाय आशिल्ली कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. दयाळा बापा, विविध धर्माच्या लोकांनी जिवच्या आमच्या देशाक तुज्या हाती समर्पण दिता हांव. आमच्या देशाचे आडलते चलोवच्या सर फुडाऱ्यांची काळजां मनां उजवाडाय. सर मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत आसचो अधिकार निस्वार्थपणी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर गोलसून सदृढ राष्ट्र बांदून हाडूंक जाय आसची कृपा तांकां दी म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. मोगला बापा, मागता हांव आमी आमच्या ह्या फाणीर बिरगस कुटुंबा पासत फिरगजेच्या हर एक सांद्यांचेर तुजी विंचणार आशिर्वाद दवर. हर एका सांद्यान सदांच बावार्थांत ती रावून एवकारिस्तांतल्या जेजूक आमचे जिणे वरवीं खरे साक्षी जावन जिवन बरे फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आमकां तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. दयाळा बापा, आमच्या फिरगजेंतल्या सर कुटुंबांक तुज्या हाती समर्पण दिता हांव. कुटुंबांत वस्ती करच्या हर एका सांद्यांनी नजरेताच्या भाग्यवंत कुटुंबांची देख घेवन एकामेकाचो मोग करूंक तशेंच कुटुंबांच्या सांद्यांक गौरवान लेखून पवित्रपणाच्या वाटेन चमकोवंक हांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर प्रायस्तांक तशेंच विविध पिडे रोगा वरवीं कोश्टोंच्या सर पिडेस्तांक सुम्याचे पांयांतळी समर्पिता हांव. तुजी कुशी वय तर सर पिडेस्तांक आपणून गूण कर, नातर तांकां तांची पिडा सुसून व्हरूंक जाय आसची सकत तांकां दी म्हूण मागता हांव. आमची मागणी आयक. काकुळदारा बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर युवजनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पिता हांव. विविध क्षेत्रांनी प्रगती जोडिल्ल्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना आधुनिकतेच्या प्रभावाक वळख जावन वायट वाटेन चमकनासतना तांची जिणी रुपीत करचे थंय सडीत गमान दिवंक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा, मागता आमी एवकारिस्तांतय विश्वासानून जिवच्या सर आमच्या भावा भयणी पासून तांणी तुज्या पुताचो अगणित मोग अनुभव करून तुजे थंय पाटी येवन एवकारिस्तांतय आपली भक्ती सोडूंक तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर पदवेदारा बापा, मागता आमी आमचे बवरी जिवच्या सर आमच्या अक्रिस्तांव भावा भयणी पासून आमी सर्वांनी जात मत कात म्हूण लेखी नासतना सांगाता मेळून सदांच समाजीन शांती समाधाना खातीर वावरूंक तांचे भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान माया मोगान जिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. सर पदवेदारा आमच्या मोगाळा बापा, आमी भेटयलेली मागणी तूं मानून घे. एवकारिस्ता बोवारी आमची कुटुंबां आमचे जिवीत आनी बरो समुदाय बांदून हाडूंक तुजो आदार प्रेरण आमकां लाभय. तूं जियेतनाच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाके आमेन. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर. आमची मुरली बापा, कायदा या संसारात सर्व समजिने
स्वीकार तू कर बापा सवे तुका दिना आमका सावी हे कुटाम सगळे सेवेक आमची दिली समर्पिता आमचे जिवीत मोकळे स्वीकार कर बापा स्वीकार तू कर 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 शाबोबिन भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली नेमे आमच्या नक्या पुस्तकावा सरिस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दोंपा आनी रक्त बाळ घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो उडो आनी दाखोवचो वायन त्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी फवारतान वळखता तुजें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशना घेता तर तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व थंय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सस्नीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमा दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारा संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात
ही मुची कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचे रगत, पातकाचे बॉक्सने मेळच्या, तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Poverty so good, purgatoria. Jesus, Jesus जीवाचा Jesus नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये, देवाचे माये सांगती, भगवान दमदुता आनी सर्व काळी तुका माडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनोच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आतां आमी भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येय, तुजी खुशी सर्गांत आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायट ते सर्वेस्परा सर वायटांतली कश्टांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस गाय बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भागे आमचे सडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्ता ज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण आमच्या बावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताराज वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाके. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगस आनी एकवटाचो गुस्सांव एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शणे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर.
देवाचें शरीर संवसाराचें पाप काडलें आमकां शांती दी. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आमच्या काळजांत तो येता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या जेजूच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हज्या पितेराचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Candida Jesus omi mogan swikartaya nagami Mundinga kami sevya Shantinga kami serya Shumvarta prasaruya Jiwan warna Jesus omi Ogaye kodan setia ami Kuri samso devuya Matlau da sogoruya Segerum da jizamya प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा विद्वाना बरी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी चिव्या बाबरतान जेजू गुंड्या वायनाच्या रुपार वळखला. आमच्या भितर वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची बाबार्थ जी नजर जेजूचेर आसूं मोगान जसो फाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोवंक आनी एक दीस सगळीं सर्गार्थाच्या परजळान सुखेस जावं तुका दिन वाचूंक पावो. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. विशेष आशीर्वाद तुमचे तकले आमी भागोवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यात तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावरतान बरवोश आनी प्रिती मोगान थीर सांबाळूं.
काळोखान बुडलेलो संसार आज जेजू ख्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान असो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणीक तुम्ही उजवाड जावचे खातीर तसो तुमचे क्रिस्ती जिवीत पसळीत करू. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वान आनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखलो. तशेंच हे संवसारी पॉयंट समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे उपकार. कुंप्रेचो आयतार फिरगस कुटुंबाचो दीस जावन आचरण करता. आज येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट तरान आमी मान केलो आनी ताचे थंय आमचो विश्वास बावट उक्त्यान आमी परगटलो. आनी आयच्या संभ्रमाचो देय येवकारिस्ता बोवारी आमचो क्रिस्ती समुदाय आमी बांदया. येवकारिस्त सेवुल्ल्या आमी हेरांक एक येवकारिस्त जावंक आसा अशें समुदाय आमी बांदूंक आसा. येवकारिस्ताचें अर्ग बलिदान आमी भेटयलें आनी हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर रोशन क्रास्ता, आडाळतेदार फादर मुल्ला होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आस्पत्री देरळा कट्टे हांकां हांव फिरगेचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्या फादर विजय टेल्लीस हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या संभ्रमाक कुमोग केल्ल्या आमच्या दियोकोनाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. संसाराचे वय तुझे रास आम्हा सर्गींचे जिविताचे रासे उजवाडाचे सर्तिकीचे आणि कृपेचे नमन